बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, संवसार तांचे दाय जातोले म्हूण अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली बासावणी सोमुर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्थ उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटूच बासावणी फुक्या दिल्ले देणे जावचे खातीर आनी ती सगली संस्थीक मुणगे समूर्त सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण अब्राहमा परी भावार्थ दवरतात तांकांय. खोरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय अशें बरयलोलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. ह्या उतरा प्रमाणे ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू असोश्यो करता, त्या देवा मुखार अब्राहम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बोरवोशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान बोरवोसो धरून ताणें अशें सोत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुता दुवानो ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकानशेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिणकाक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलाट केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तिची तीच. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. अब्राहमाक आपल्या चाकराक आपले पवित्र उतर दिलें तें ताणें मनांत हाडलें आनी संतोशान आपले पोटचेक ताणें भायर काडली. आपणे विचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उल्हासा मदें ताणें फुडें व्हेली. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजी गोवाय जातल्यात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलो दवर म्हूण कोणूय मनशा उजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलो दवर म्हूण मनशाचो पुतूय देवदूतां उजीर दाखयतलो. पूण जर कोणूय मनशा उजीर म्हाका वळखना जायत, ताका देवाचे दुतां उजीर हांवूय वळखोचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयत, ताका तें बोगसतलें. पूण कोण पवित्र आत्म्याचे निंदा करीत जाल्यार ताका ती बोगसूची ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकारां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वा कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळा येतोच तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो.
एका गांवांत सदांच हिंदू मुस्लिम मारामारी करताली. सुसेग आनी शांती नासली. एकूच क्रिस्ती कुटुंब थंय बावार्थान जियेतालो. देव मंदीर नासलें, पूण सदांच ती मागणी आनी देवाची उतर वाचतात तें दुसरी पळयताली. ह्या कुटुंबान शांती हाडूंक मुद्दम आपल्या घराक उजो घातलो. ते राती सगळीं हिंदू मुस्लिम एकठांय जावन तांणी क्रिस्ती कुटुंबाक सांगात दिलो. तांणी एकवटान केल्लो वावर पळोवन नव्यान शांतीचो मार्ग बांदलो. क्रिस्ती कुटुंबान देवाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां आनी दिनवास दिलो. आयच्या लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, पवित्र आत्म्याचेर विस्वास दवरून आनी ताच्या भावार्थान चलूंक उलो मारता. आमी मानून घेवंक जाय, जेजूचो वावर ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्या उदेशी फुडें वेता आनी सांसव्याच्या कोण्या आयतलो तरी आमचो भावार्थ आसूंक जाय. देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो वो त्रिएक देवाचेर पात येवन जियेल्यार आमकां देव केन्नाच सांडचो ना म्हूण विस्वास दवरुया. कित्याक जेजू फुडें म्हणटा, पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच सगळें थारायेर घालतलो आनी तुमी परतून वायट रस्त्यार पडना जावंक आपल्या देण्यांनी तुमकां भरतलो. देवा लागीं कांय जायना म्हूण ना. सगळ्या धर्मांक तो एकठांवन दवरतलो आनी आमी फकत ताच्या पुताचे नीज गोवाय जावन दुसऱ्यांची सेवा करूंक गरज. मागणें, पवित्र आत्म्याचे शक्तीचेर म्हजो विस्वास दवरूंक जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.